नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राशन वितरणाक मजत करपा खातीर सार्थक पीडीएस येवजणेक 16व्या अर्थीक आयोगाच्या काळात आस्पावीत करपाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हेर निर्णयाविशीं दिली पत्रकार परिशदेंत म्हायती. देशात चालू आशिल्ल्या वाडट्या तापमानाक लागून नागरिकांनी जतनाय घेवपाचो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो. घरच्या सयत पर्यावरण आनी पशुपक्ष्यांची जतनाय घेवपाचे दिले निर्देश. देशात चालू जावपी SIR प्रक्रिया वैध आशिल्ल्याची सर्वोच्च न्यायालयान दिली मान्यताय. भारतीय जनता पक्षान ह्या निर्णयाचे केलें स्वागत. अनुसूचित जमाती समाजाक आरक्षण दिवपाक भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध. आरक्षणाची प्रक्रिया अदीक नेटान करपाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिले उतर. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज जावपी निर्णायक फेरयेंत सनरायझर्स हैदराबाद पंगड राजस्थान रॉयल्स आड खेळटलो. ह्या मॅचींतलो जैतिवंत म्हण पावतलो क्वॉलिफायर 2 फेरयेंत. पळोवया खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत विधानसभेत घेतिल्ल्या कांय म्हत्वपूर्ण निर्णयाविशीं म्हायती दिली. देशाची उदरगत साधन सुविधा रेल्वे आनी डिजिटल सेक्टरा कडेन जोडिल्ल्या कांय प्रस्तावाविशीं तांणी म्हायती दिली. सार्थक पीडीएफ येवजणेंत 3 व्हडल्या सुदारणांक मान्यताय दिल्ल्याचे लेगीत मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत. दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते. ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है. मंत्रिमंडळात घेतिल्ल्या हेर साबार निर्णयाविशीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अदीक म्हायती दिली. पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री. करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज AI का युग है, तो AI की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी. सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाए. देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वाडत आशिल्ल्या तापमानाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक जतनाय घेवपाचो उलो मारला. सामाजीक माध्यमाचेर घातिल्ल्या एका पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांनी घरांतल्यान भायर सरतना स्वताक हायड्रेटेड दवरपाचो आनी वांगडा उदक व्हरपाचो सल्लो दिला. उश्णतायेक लागून वाडत वचपी अडचणी विशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी संवेदनशीलताय आसप गरजेचें अशें सांगलें. घरा फुडें तशेंच आस्थापना मुखार बाल्कनींत, छप्पराचेर आनी कार्यालया भायर उदकान भरिल्ले ल्हान आयदन दवरपाचे निर्देश तांणी दिल्यात. हाका लागून जनावरां तशेंच शेवण्यांक ताची मजत जातली अशेंय तांणी सांगलें. घरांतल्या सगळ्या व्यक्तींची वासपूस करची, भरपूर उदक पिवपाचें सुचोवचें, दनपरां खर वतांत भायर सरचें न्हय आनी शक्य तितलो विसव घेवचो असो सल्लो तांणी आपल्या नागरिकांक दिला.
सर्वोच्च न्यायालयान आयज वेंचणूक आयोगान केल्ल्या वेंचणूक नोंदणीच्या खाशेल्या SIR प्रक्रियेक मान्यताय दिली. ही पुराय प्रक्रिया कायदेशीर आशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान मान्य केले. लोकांचो प्रतिनिधित्व कायदो 1950च्या कलम 324 आनी तातूंत दिल्ल्या नेमा खाला वेंचणूक आयोगान SIR करपाचो अधिकार आसा अशें न्यायालयान नमूद केलें. बिहारांत SIR करपा खातीर फाटल्या वर्सा जूनांत वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ले अधिसुचोवणेक आव्हान दिवपी याचिकेक मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत आनी न्यायाधीश जॉय मल्ल्या बागची हांच्या खंडपीठान हो निकाल दिलो. निकाल दिले उपरांत भारतीय जनता पक्षान ताका येवकार दिलो. नवी दिल्लींत खबराकारांक संबोधीत करतना भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाक काँग्रेस पक्षा सयत विरोधकांची ही हार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. लोकशायेच्या पुराय संस्थांचेर आरोप आनी बदनामी करपाचे विरोधकांचे सगळे यत्न सर्वोच्च न्यायालयात निरर्थक थारल्यात अशें तांणी सांगलें. Nefarious design to instigate anarchy in the country and getting no response, so that was a moral defeat. Now on the floor of the Supreme Court there is a complete rejection by Supreme Court on their plea on SIR. Now this can be termed as the constitutional defeat. कर्नाटकांत मुखेलमंत्र्यांच्या खुर्चे खातीरचो संघर्ष अजून चालूच आसा. काल कर्नाटकचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या आनी उपमुखेलमंत्री D. शिवकुमार हांणी काँग्रेस पक्षश्रेश्ठींची भेट घेतली. हे भेटे राजकीय पावंड्यार बरेच तर्क वितर्क चालू आशिल्ले. पूण हे बसके उपरांत जाल्ले पत्रकार परिशदे वेळार काँग्रेस पक्षाचे फुडारी वेणुगोपाल हांणी ही बसका येता ते वेंचणुकांच्या विशीं चर्चे खातीर आपयल्ली अशें स्पश्ट केलें. Today we had a detailed meeting with Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and LOP Rahul Gandhi ji. Of course, CM Siddaramaiah ji, Deputy CM D.K. Shivakumar ji and General Secretary in charge of Karnataka and myself be part of the discussion. Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. मात भाजप गटात कर्नाटकाच्या राजकीय अस्थिरतेविशीं तिडक पातळ्या. भाजप फुडारी बोमय्या आनी शुक्ला हांणी लोकां मदीं ह्या राजकीय घडामोडीक लागून निराशा पातळ्या अशें तांणी सांगलें. See, the administration is totally collapsed now. There is no development work, and people are really suffering, and the finances are in very precarious condition. And I don't think that D.K. Shivakumar has got a magic wand to change this. Therefore, the deterioration which has been started from Siddaramaiah is going to continue with Shivakumar, and by the end of this term, the government will be in totally shambles, and the state will be in such a bad condition. It will be very difficult for somebody who comes and takes over it. It will be very difficult for him to make it good. कांग्रेस में टेंडर प्रणाली है जो गांधी परिवार को अधिक वसूली करके भेजेगा, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी. अब जो है सिद्धरामैया का टेंडर कमजोर पड़ रहा होगा, D.K. शिवकुमार बड़ा टेंडर भर रहे होंगे, तो ऐसे में वसूलीबाज गांधी परिवार स्वाभाविक तौर पर सिद्धरामैया से मुक्ति पाएगा और D.K. शिवकुमार को सत्ता की चाबी सौंप देगा. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो. आइडिया जो बदले नजरिया. मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से. आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से. आज ही महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ. प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे टीवी नेशनल पर. उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो.
देखिए 6 जून से अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। विसवा उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेले खबरो। गोंय विधानसभेच्या येता त्या वेंचणुकेत अनुसूचित जमातीच्या समाजाक आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आसा आनी ह्या प्रक्रियेक गती दितले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली। भाजपाच्या गाभा समितीच्या बसके उपरांत तांणी प्रसार माध्यमांबरोबर संवाद साधलो। हे विशीं केंद्रीय मंत्री, गृहमंत्री आनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची भेट घेवन पुराय चर्चा करतले, तशेंच वेंचणूक आयोगाकडेन अहवाल सादर करपाचे प्रक्रियेक नेट दितले अशेंय तांणी सांगलें। एसटी रिजर्वेशनाचो जो आसा ठराव तोय आमी थंय पास करून आमी जाता तितले बेगीन तांच्या ज्यो मागण्यो आसात आनी इतले तांणी प्रदीर्घ लढा दिवन हे फुडें व्हेला त्यो तांकां विधानसभेच्या रिजर्वेशना खातीर भारतीय जनता पार्टीन आतां पर्यंत समाजा खातीर केल्ले कार्य ताचो उल्लेख करतनाच हे बेगींतल्यान बेगीन जावचें ह्या खातीर जे कितें सोपस्कार पूर्ण करपाचे आसता ते करतले। ताचे खातीर केंद्रांतल्या मंत्र्यां कडेन वचप, होम मिनिस्टरा कडेन वचप, ताचे पयलीं पार्टीच्या प्रमुखां कडेन वचप, इलेक्शन कमिशनाक तांच्यांनी तो रिपोर्ट बी धाडपाक जाय। ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली ज्यो कितें करपाच्यो ज्यो उरल्यात कितें आसा त्यो पार्टी म्हणून आमी फुडें हें घेतलें आनी तांकां ह्या विधानसभेच्या पर्यंत तांकां रिजर्वेशन करपाक जाय असोय तो विशय आशिल्लो। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या दिल्ली दौऱ्याविशीं स्पश्टीकरण दितना हो दौरो पुरायपणान वैयक्तीक आशिल्ल्याचें सांगलें। कांय लोक ह्या दौऱ्याक बेठोच वेगळो रंग दिवपाचो यत्न करता अशेंय तांणी मुखार सांगलें। दिल्ली बी तशी कांय विजीट नाशिल्ली, म्हजी एक पर्सनल विजीट आशिल्ली। वैयक्तीक विजीटाक खंय तरी वेगवेगळ्या तरेंतल्यान ताका फाटे फुटले हांवें जाल्यार अशें आसा, पण हे सगळे हातूंत भितर म्हजी वैयक्तीक आशिल्ली। कॅबिनेट रिसफलमेंट पुरती आतां म्हजे वैयक्तीक आशिल्ले तातूंत भितर तो हो विशय येतना असो म्हणून विचारलो म्हणटकीर उत्तर कशें ना। हालींच चर्चेत आयिल्ल्या कॉक्रोच जनता पार्टी ह्या पक्षा विशीं प्रसार माध्यमांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारलें तेन्ना अशा पक्षांक लागून भारतीय जनता पक्षाक कांयच फरक पडचो ना अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। असले नवे पक्ष एक विशिश्ट नरेटिव्ह लोकां मदीं पातळोवपाचो यत्न करता अशेंय तांणी सांगलें। असल्या पक्षांचे फॉलोवर्स कोण आसात ते हळूहळू मुखार येवपाक लागला, ताजे वेल्यान असल्या पक्षांची पार्श्वभूमी समजता अशेंय तांणी सांगलें। एक नॅरेटिव्ह सेट करपाक लागून जाल्ली ती पार्टी, त्या हातूंत भितर एक युवकांक जे काही सिस्टमी बद्दल काही राग जर आसत त्या हातूंत भितर इमिजिएटली सगळे एकठांय जाल्ले। तांचे कांय चुकीचे ना भुरग्यांचे, पण तांकां तातूंत भितर जे फॉलोवर्स आशिल्ले ते आतां हळूहळू कळपाक लागले। सम आर फ्रॉम पाकिस्तानी, ताका थोडे कितें बाउट्स म्हणटात ते आसात, खुबशे आसात आनी ताका खंयची नवीन गोश्ट आसा ताका फॉलो करून इल्लो ट्रॅक्शन मेळटा सगळे कडेन आनी मागीर कालांतरान ते हळूहळू सुरू जाता। इट हॅपन्स। सो भारतीय जनता पार्टी ही अशी एका रात्यान 14 कोटी मेंबर जाल्ली पार्टी ना न्ही। ही पार्टी अनेक वर्सां जाली आतां पर्यंत हातून आसा। ते संघर्शांतल्यान, त्या समर्पणांतल्यान आनी लोकां मदीं वचून भितर पर्क्युलेट करून जाल्ली पार्टी आसा। सो डेफिनेटली पार्टीन एक आपली विश्वासार्हता सांबाळिल्ली आसा, विश्वास लोकां मदीं दिल्लो आसा। गोंयांत 31 मे मध्यान राती सावन नुस्तेमारीचेर बंदी लागू जाता। ह्या दरम्यान दर्यादेग वाठारांत अवैध नुस्तेमारीचेर आळो घालपा खातीर खर नदर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें। 2 म्हयन्यां खातीर प्रजनन हंगामाक लागून ही बंदी लागू जाता। ताका लागून हेर कसल्याय तरेच्या कार्यावळींचेर नुस्तेमारी खातें नदर दवरून आसतलें अशें मंत्री हळर्णकर हांणी सांगलें।
पयलींपासूनच सदांच 31 मे हो लास्ट डेट आसता मिड नायट आनी 1 जून ते 31 जून हे 2 म्हयन्याचे तांकां सिजन बंद आनी ते फक्त ते नुस्तें जें आहा तांकां ब्रिडींग करपाक आनी तेन्ना रफ सिजन आसता आफ्टर ऑगस्ट 1 हो सिजन आमचो चालू जाता प्रत्येक ज्यो बोटी बिटी आहा पळय ह्यो जेटीरूच येवंक जाय प्रत्येक जेटीर आमचें ऑफिसां आहा आनी वयच्या पयलीं सदांच कायदो कितें आहा की तेंच्यांनी रसीद व्हरूंक जाय भायर वयता आसतना ती घेतल्या तशी भायर वचूंक शकना कारण तांकां इन्शुरन्स दिता कांय गावचो ना सो ते बोटी घेवन वचोच शकना कारण जेटीरूच आहा जेटीर आमचो स्टाफ आहाच धरल्यो बोटी खूब धरल्यो कारवार धरल्यो गोंयच्यो धरल्यो महाराष्ट्राच्यो धरल्यो सो इतके बेगीन ड्रोन घालपाचें म्हणटा तितकें हितून जाना आमचें सारकें विथ द हेल्प ऑफ कोस्टल पुलीस आनी थोड्या लोकलांनी आमकां हेल्प केला. नवी दिल्लीत सेवातीर्थ हांगा आपल्या घरच्या सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. ही भेट खास करून तांचो बापूय जांणी जनसंघांतल्यान सामाजीक वावराचो आपलो प्रवास सुरू केलो ह्या निमतान खूब खाशेली आशिल्ली. आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्या पोस्टांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्राच्या सेवेंत प्रेरणा दिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा. भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात. योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात. स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. विसो उपरांत तुमके येवकार पळया मुखावेली खबरो. स्टोलन चित्रपटाच्या यशा उपरांत हालींच आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जैतिवंत डॉक्टर स्वप्नील साळकर हाणें प्रेक्षक आपली घरची आनी स्टोलन चित्रपटाच्या पुराय पंगडाचे आभार मानले. नोव्हेंबर 2019 सुरू जाल्लो हो प्रवास आयज संवसारीक पावंड्याचेर पावला हाचेर तांणी खोस उक्तायली. चित्रपट सृश्टींतल्या जायत्या वरिश्ठ आनी व्हडल्या बॅनराच्या चित्रपटां स्टोलन चित्रपटाची सर्त जाली. हातूंत आपल्या चित्रपटांत जैत मेळ्ळें हाचेर ताणें अभिमान उक्तायलो. We had an idea that we have a great film at our hand, but you never know the journey of the film, and I think it feels really great when we got at Venice, then through multiple countries, then Filmfare, then Screen Award, and now Screenwriters Association Award. It feels even better because for the first time we were competing with the giants of the industry, films like Huck, Metro in Dhurandhar, and
to rise as winners amongst them is really a great feeling. And no man is an island. Whatever I am today is because of my parents, my sister Sonal, my cousins, the beautiful state of Goa, my friends, my producer Gaurav, my director Karan, the team Stolen, everyone who supported me and everyone who didn't. It all mattered. सुबेंदू सरकारान बांगलादेशी घुसखोरांक भायर उडोवपाचे प्रक्रियेक सुरवात केल्या. हे घुसखोर मंगळार दीस हाकीमपूर शिमेर जमा जाल्ले. सध्या ह्या बांगलादेशी घुसखोरांक तेंतुलियाच्या पथेक साथी होल्डिंग सेंटरांत दवरल्यात. तांचो आंकडो सुमार 2000 इतलो आसा. 23 जिल्ह्यांनी ही होल्डिंग सेंटरां उबारल्यात. ह्या घुसखोरांचेर खर नदर दवरल्या. बेगींतल्या बेगीन बांगलादेशांत तांकां परत धाडपाचेर सुबेंदू सरकार विचार करता. तशेंच सुबेंदू सरकार तांचेर खर नदर दवरून आसा. नीट यूजी 2026 नीट पेपर लीक प्रकरणात सीबीआयची कारवाय चालू आसा. ह्या प्रकरणात आनी 2 जाणांक सीबीआयन ताब्यांत घेतल्यात. ह्या आरोपी मदीं डॉ. मनोज शिरुरे आनी PV कुलकर्णी अशीं तांची नांवां आसात. बंगळुरात 8व्या भारतीय उक्त्या आंतरराष्ट्रीय पॅरा एथलेटीक वस्तादपण सर्त 24 ते 28 मे मजगती आयोजित जाता. 7 देशांतले 300 परस अदीक पॅरा एथलेटिक्स हातूंत वांटेकार जाल्यात. ह्या सर्तींतल्या जैतिवंत खेळगड्यांची पॅरा एशियन गेम्सांत निवड जातली. ह्या सर्तींत पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत भारताचो स्कार्फ पॅरा जंपर प्रवीण कुमार वांटो घेता. आयज IPL क्रिकेट सर्तींत मोहालीच्या न्यू चंदीगड हांगा जावपी सामन्यांत सनरायझर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स आड खेळटलो. हो खेळ आयज सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. आयज जावपी मॅचींतलो जैतिवंत पंगड शुक्रारा जावपी क्वॉलिफायर 2 सामन्यांत गुजरात टायटन्स आड खेळटलो. क्वॉलिफायर 2 मॅचींतलो जैतिवंत निमाणे फेरयेंत पावतलो. ह्या सर्तीची निमाणी फेरी 31 मेक अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी खेळी मैदानाचेर जातलो. इतल्या मजगतीं काल जाल्ल्या क्वॉलिफायर 1 मॅचींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू गुजरात टायटन्साक 92 धांवड्यांनी हारून निमाणे फेरयेंत पावलो. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून दिल्ल्या 255 धांवड्यांची मोख पुराय करतना गुजरात टायटन्स फकत 162 धांवड्यो करपाक पावल्यो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. राशन वितरणाक मजत करपा खातीर सार्थक PDS येवजणेक 16व्या अर्थीक आयोगाच्या काळात आस्पावीत करपाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हेर निर्णयाविशीं दिली पत्रकार परिशदेंत म्हायती. देशांत चालू आशिल्ल्या वाडट्या तापमानाक लागून नागरिकांनी जतनाय घेवपाचो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो. घरच्या सयत पर्यावरण आनी पशुपक्षांची जतनाय घेवपाचे दिले निर्देश. देशांत चालू जावपी SIR प्रक्रिया वैध आशिल्ल्याची सर्वोच्च न्यायालयान दिली मान्यताय. भारतीय जनता पक्षान ह्या निर्णयाचें केलें स्वागत. अनुसूचित जमाती समाजाक आरक्षण दिवपाक भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध. आरक्षणाची प्रक्रिया अदीक नेटान करपाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें उतर. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज जावपी निर्णायक फेरयेंत सनरायझर्स हैदराबाद पंगड राजस्थान रॉयल्स आड खेळटलो. ह्या मॅचींतलो जैतिवंत म्हण पावतलो क्वॉलिफायर 2 फेरयेंत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात.
हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.